काजूर केपें आपल्या इश्टिणीच्या घरा पार्टी करपाक गेल्ले कडेन पिस्तुलाची गुळी लागून तरणाट्या चलयेक जाग्यारूच मरण आयलें. तन्वी घाडी अशें मरण आयिल्ल्या चलयेचें नांव. चलयेच्या इश्टा कडल्यान चुकून पिस्तुलांतल्यान गुळी सुटून ही दुर्दैवी घडणूक घडिल्ल्याचें कळटा. ह्या प्रकरणात केपें पुलिशेन तिचो इश्ट दुबावीत श्वेत गावडे हाका अटक केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. काजूर केप्यां आपल्या इश्टिणीच्या घरा पार्टी करपाक गेल्ल्या घाडीवाडा सुर्ला वाठारांतल्या तन्वी घाडी ह्या 22 वर्साच्या तरणाट्या चलयेच्या मानयेक पिस्तुलाची गुळी लागून तिका जाग्यारूच मरण आयलें. आयतारा दनपारां ही दुर्दैवी घडणूक घडली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण श्वेत गावडे आनी तन्वी हांच्या सांखळेच्या इश्टिणीक काजूर केपें हांगा लग्न करून दिलें. तिच्या घरा ही दोगांय गेल्लीं खंय. त्या इश्टिणीच्या घरा आशिल्ले पिस्तूल दुबावीत श्वेत हाचे कडेन आशिल्ले. तो पिस्तुला वांगडा खेळटालो तेन्ना चुकून ताचे कडेन आशिल्ल्या पिस्तुलांतल्यान गुळी सुटून ही दुर्दैवी घडणूक घडिल्ल्याचें कळटा. हे विशींची म्हायती मेळ्ळे उपरांत केपें पुलिशेन दुबावीत श्वेत हाका अटक केल्या. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. रॉबोट व्हेकल आसली, पेट्रोलिंगा आसली ते सेक्शन येतली एक गाडीन तांकां आडयलो आनी इन्सिडंट सांगलो. ती गाडी त्याच गाडयेंतल्यान ताका इंजर्ड कोण आसले घेवन येताले हॉस्पिटलान. सो तेंच्यान सांगले नंतर तेंच्यांनी आमच्या गाडयेन ताका रॉबोटान शिफ्ट केलो आनी हॉस्पिटलान हाडलो. हॉस्पिटलान हाडटकीर ताका डॉक्टरान ब्रॉड डेड डिक्लेअर केलो. मागीर विचारपूस केली तेन्ना कळ्ळें की त्या चलयेचेर तेजोच बॉयफ्रेंड आसा, त्या बॉयफ्रेंडान तेजेर गनशॉट फायर केल्ली आनी ताका लागून तेजी गळ्या हांगा इंजरी जाली. सो त्या इंजरीसान ते एक्सपायर्ड जाले. खंय जालें इन्सिडेंट? हो काजूर जालो इन्सिडंट. ही एक 4-5 जाण फ्रेंड्स सगळीं मेळून तेजी एकट्याची भयणी घर आसा थंय. त्या भयणी घरा कडेन कितें तरी काम आसून ती काम करपा लागून गेल्ली. काम करता करता तेंच्याच घरान ते फायर आर्म आसले तेंच्या फॅमिलीचे. सो ते फॅमिलीचे ते फायर आर्म घेवन ती हँडल करता आसतना तेणी तेजे बॉयफ्रेंडान तेजेर पॉयंट आवट केलें आनी फायर केलें. मग ते सध्या डेड जालो. हय, डेड जावन तेजी आतां बॉडी प्रिजर्वेशनाक धाडली आसा आनी बाकीचे आमचो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आसता चालू आसा. फायर आर्म ते हे भरता ते कसले ते अजून आयडेंटिफाय जाले ना. सो ते इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर प्रितानंद कुर्डीकर.